मगा बाबा भयणीनो, देवान तुका कित्याक रोसलाय? भुरग्यापणार दोतोनेच्या वर्गान ह्या विचाराक जबाब कसो अशें सांगलोलें आमी आयकलां. देवान म्हाका रोसला ताची वळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताची महिमा गावूंक आनी मेल्या उपरांत सासणांक ताच्या सांगाता सर्गीचें सूख भोगूंक. ह्या जबाबान दिसून येतले प्रक्रियेचो पयलो पावंडो म्हणल्यार देवाची वळख. आमच्या भावार्थाचे यात्रेचो एक भोव म्हत्वाचो वांटो म्हणल्यार देवाचे वळखीन वाडूंक, कारण त्याच देवान आमकां रोसल्यान सोडयल्यान, आपली आपणायलोली भुरगीं केल्यान आनी आपणा सोरशें सासणाच्या सासणाक आसूंक जावन आसा ताची दैवीक येवजण आनी खुशी. ह्या त्रिएक देवाची वळख घेवंक वावुरतना ताच्या संबंदी आमचीच वळख आमी घेवंक पावता. अशेंच एक दीस मिठाचें बावलें दर्याच्या किनारेर पावून सरलें. त्या वरिश्ट दर्याक आनी ताचेर उफतल्या ल्हारांक पळयतच तें बावलें सगळें आकर्शीत जालें आनी त्या दर्याक विचारलें, तूं कोण? त्या दर्या हांसत्या तोंडान जाप दिली, ये आनी पळय. दर्याचें आमंत्रण स्विकारून बावलें दर्याच्या उदकांतल्यान चलूंक लागलें. जितलें तें मिठाचें बावलें उदकान आपलीं पावलां मारतालें तितलें तें इलें इलें विरगडूंक लागलें. अशें करून शेकी तें बावलें एक मिठाचो कोणो जालें. तेन्ना तें अशें उद्गारूंक पावलें, आतां हांव कोण तें म्हाका कळ्ळें. त्रिएक देव तेग जाण ही एक मिस्तेर, तें आमी आमच्या मनांनी समजूंक शकना. देवाचो गूट, मोगाचो गूट. आज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब समोरमतना कसली शिकवण आमी घेवया? पवित्रत्वेचो गूट आमच्या भावार्थाचे एक मुखी सोत. आमचो भावार्थ आनी भावार्थाची यात्रा ह्याच स्वताचेर आदारलेली आसा. बापान दिल्ले सोडवणेचें कार्य संपादून परत बापाशी वेचे आदीं जेजून आपल्या शिसांक हो आदेश दिलो, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळो अधिकार दिला, म्हणटोच वचून सगळ्या राष्ट्रांक म्हजें शीस करात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात आनी हांवें तुमकां दिल्यात त्यो सगळ्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात. आनी जाणो जायात सदांच सदां होय काळा युगाचे सोपादने पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. माथ्यो 28:18-20. आमकां दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक पवित्र स्नाना सुमयार ह्याच पवित्रत्वेच्या नांवान न्हाणवून पवित्रत्वेच्या जिवितांत भितर काडल्यात, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें जिवीत आनी ताची संपूर्णाय ह्याच पवित्रत्वेचो खरो आनी जिवो उपकार जावचे पासत पवित्रत्वेचो गूट दिसान दीस खोलायेन शिकूंक वावरुया. आनी ह्या गुटाची वळख जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां मेळ्ळ्या. त्याच परी सोबार पवित्र सभेच्या परंपरेंत
आनी जाणारांनी इस्कुटायल्या ती शिकून पवित्रत्वेचो मोग आनी सेवा करून स्वर्गीच्या मार्गार बोरवाशान पावलां मारूंक प्रयत्न करुया. पवित्रत्वेचो खेरीत शेगूण म्हणल्यार एकचार. पवित्रत्वेच्या तेगाय जाणां मदें पडजोळटलो मोग आनी एकवट आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी आनी समुदायांनी हाजीर करूंक होच मोगाचो समुदाय आमकां स्फूर्ती आनी प्रेरणा दिता. जे कितें बाप चिंता आनी करचें आसा तें आपल्या तो पुताक सांगता, पुताचे सल्लो घेता. जें तो पुताक सांगता तें पवित्र आत्म्याकूय खबर आसा. सो तांचे मदें कितेंच लिपोवन आसा अशें ना. मीत मेर नासलेल्या मोगान, उदार काळजान मनान, उक्त्या मनान जे ते कितें निर्णय घेतात, कितें करतात ते तेगाय जाणांक खबर आसा. तेगाय जाण जबाबदारी घेतात. देखून हो एक नमुनो आमच्या कुटुंबाच्या जिविता खातीर, समुदायाच्या जिविता खातीर, समाजाच्या जिविता खातीर. गोबायला मध्ये उक्त्या मनान काळजान एकामेकाक आदाराक पावून देवाचो मोग तांणी अनुभवला. देवाच्या मोगान तांकां रुचल्यान दोगांय देवाच्या इमाजीन तांकां रुचल्यान हें सोजमून अहमपणां, आपलेपणां, कुसकेपणां सोडून मीत मेर नासलेल्या मोगान एकामेका थंय वागलीं जाल्यार, भुरग्यांकूय तोच मोग दिलो जाल्यार तो खुशालकायेचो कुटुंब जातलो. तोच मोग आनी तोच नमुना समादायिक जिविताकूय आसा, जावन आसा. आमचे फुडारी जे कितें निर्णय घेतात ते देवाचो मोग अनुभवून देवाच्या मोगान तो निर्णय घेतलो जाल्यार आनी समाजाक पावले जाल्यार खुशालकायेचो समाज, प्रगतीचो समाज, देवाच्या येवजणे प्रमाणे जियेतलो समाज जातलो. आनी तो समाज जावन आसा राष्ट्राची एक कण. जे समाजान घडटा ते राष्ट्रांतूय घडटलें. सो पवित्र त्रित्वेचो शेगूण म्हणल्यार एकचार. हालींच जाल्ल्या परिशोधीक सभेन पवित्र सभेक फुडें वचूंक एक दृश्टावो दिलो. परिशोधीक सभा एकचार सहभागीलपणान मिसांव. ह्या दृश्टाव्यान दिल्ल्या दिशेन चलतना वेगळोचाराची आनी दुस्मानकायेची दुर्गा मोडून मोगा एकचाराचे आनी शांती समाधानाचे पूल बांदूंक फुडें सरुया. अशें आमच्या सोम्या जेजूचे खतखतीत उमाळ्यांनी बापाक केल्लें मागणें आनी सोपण ती सगळीं एक जावं, खरें जावंक पावूं. पवित्र त्रित्वेचे मिसांव मनशाक खास लावपाचे न्हय, पूण मनशांक तारण, सुटका, शांती आनी बोरवासो हाडपाचें. जेजून हे सोडवणीचे मिसांव बापाच्या संबंधान आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान शार्ती पावयलें. पवित्र सभेचे मिसांव तेंच जेजून सुरू केल्लें मिसांव. मनशाक सर्व तरेच्या बांदपासांतली, जुलूमशायेंतली आनी गुलामपणांतली सोडोवच्याक मिसांव. हे गवळीक वरस सोंपयतना आमच्या गवळी बापान आपल्या गवळीक चिथींत दिल्ले गवळीक दिशेन पावलां मारतना बोरवासो आमकां फटयना.
भोव पवित्र त्रित्वेच्या एकवटान आनी तिच्या प्रेरणान सर्गीच्या मोहिमेच्या भरवशान जिवया. दुसऱ्यांक अदीक करून समाजाच्या देगेक तळमळतल्या आनी कोनिश्टतायेक सांपडलेल्या भावा भयणींक भरवशाचो जिवो खुणा जावं दी आमचो निरंतर मुख आनी हावेस.